नमस्ते. आयज आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन इशू आशिल्लो की पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक रिजर्वेशन दिता तेचेर आमकां इनजस्टीस जाता लोकांक. त्या संपर्कान आमी एक 6 म्हयन्या पयलीं स्टेट इलेक्शन कमिशनराक ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिल्या तेचेर तुमी इम्प्लिमेंट करचे आनी इमिजिएटली लागू करचे म्हणून. पण तेचेर आमकां कांय एक्शन दिसना म्हणून आमी आयज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक घेवन सांगलें आनी ताका सांगलें की इट इज द प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलोड एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन. आतां इलेक्शन ड्यू आसा आनी इलेक्शना पयलीं एक्चुअली प्रोसिजर फॉलो करूंक जालो पण गव्हर्मेंटान लॅप्स ऑफ गव्हर्मेंट इनएफिशियन्स म्हटलें आतां तेंच्यांनी तो प्रोसिजर फॉलो करूंक ना आनी तेच्या खातीर म्हणजे तेंच्यांनी प्रोसिजर फॉलो करूंक ना म्हणून तेंच्यांनी ते पोस्टपोन इलेक्शन टायप तेंच्यांनी मागीर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केले. सो इट इज डिप्रायिंग ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल अँड डिसेंट्रलायझेशन पॉवर गिवन टू द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द म्युनिसिपालिटी एज वेल एज पंचायत. म्युनिसिपालिटीक सद्या इफेक्ट जाता तेजो. जाल्यार आमी त्या संपर्कान ट्रिपल टेस्ट कंपल्सरी जावंक जाय अशें म्हणणें आसा म्हणून आमी ते मेळपा आयले. आनी ट्रिपल टेस्टान पयलें आसा की अपॉयंटमेंट ऑफ कमिशनर अपॉयंट करून तेंच्यांनी मागीर सेकंड म्हणटा तेंच्यांनी वॉर्ड वायज वचून कॉन्स्टिट्युशन वायज तेंच्यांनी सर्वे करप आनी डेटा कलेक्ट करप. जाल्यार ओबीसी एसटी एससी नाल्यार गव्हर्मेंट पयलीं कितें करतालो एक ब्लँकेट डिसिजन घेतालो की आनी सांगतालो की वॉर्ड नंबर 6 हॅज टू बी ओबीसी वॉर्ड नंबर 8 एसटी. पण तशें जावंक जायना म्हणून सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे वचून वॉर्डांनी वचून तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशन वायज आनी शुड नॉट बी ब्लँकेट डिसिजन ह्या कॉन्स्टिट्युशन डिफरंट ह्या कॉन्स्टिट्युशन डिफरंट सर्वे केल्या नंतर तेजेर तांकां डेटा मेळटलो. आनी थर्ड आसलें की इट शुड नॉट क्रॉस मोर दॅन 50%. जाल्यार 50%ाचो जो वॉल आसा तो जर ब्रेक करतलो जाल्यार तुमी पयलें आसतलें की सर्वे अगर जालो आतां हेंच्यांनी लास्ट टायम सर्वे करता तो पूण पयलींचो वचपाचो आनी इट टू बी न्यू सर्वे कित्याक ते फेअर अँड फ्री इलेक्शन जावंक जाय आनी तांकां जस्टीस आनी कॉन्स्टिट्युशनल रायट जे आमचे ओबीसीचे एसटी एससी समाजाक आसा तांकां मेळपा खातीर. जाल्यार तुमी पयलें आसतलें की तेलंगणा आनी कर्नाटकान तेंच्यांनी सर्वे केल्या नंतर तो 50% जो वॉल आसलो तो ऑलरेडी ब्रेक जालो. इट हॅज गोन मोर दॅन 50%. जाल्यार त्या संपर्कान आमी मेळपा आयिल्ले आनी ताका सांगलें की यू गीव एडवायज आनी डायरेक्टीव दी की स्टेट कमिशनराक की तुमी हो ट्रिपल टेस्ट आसा तो फॉलो करपा जाय आनी तेच्या खातीर आमी ताका मेळ्ळे आमी स्टेट काय वचून मेळटले. आमचो आतां हो आसा तुमचे ब्रीफ करतले. सी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो जाता पळय इट हॅपन्स एवरी 5 years. जे रेजर्वेशनाचे क्रायटेरिया आसा ती ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान फिक्स केल्ली आहा की एका कॅटेगरीक 33% मॅक्झिमम रेजर्वेशन जावं येता. तितून एक कॅटेगरी येता विमेन्स रेजर्वेशन, एक कॅटेगरी येता बॅकवर्ड क्लासीस आनी SC ST. तशेंच जे रिजर्व केल्ले वॉर्ड्स आसता जो मॅक्झिमम रेजर्वेशन खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं वॉर्डान जावं शकता म्हणजे म्युनिसिपल एरियान नाल्यार पंचायतीन जावं शकता तो 50% वयर वचोंक पावना. ही जी डिसिजन घेतलेली इट वॉज ऑन द बेसीस ऑफ सेन्सस अर्लियर आनी जे कॅरी आउट करताले आतां इलेक्शन कमिशन स्टेट वायज इट वॉज ऑन द बेसीस की सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 50%कून कमी बॅकवर्ड क्लासीस SC ST आसतले. आतां 2 स्टेटीन काँग्रेस गव्हर्मेंट खंय आसा थंय तेंच्यांनी सेन्सस कॅरी आउट केला आनी इट हॅज बीन फावंड दॅट बॅकवर्ड क्लासीस SC ST आर क्रॉसींग मोर दॅन 55% इन दोज स्टेट्स. आमी ऑलरेडी जाणा की सेंट्रल गव्हर्मेंट जे 10 वर्सांनी सेन्सस ऑफ पॉप्युलेशन जनरल सेन्सस ऑफ पॉप्युलेशन जावपाक जाय ते सेन्ससूच कॅरी आउट करिना. आनी ते जर सेन्सस कॅरी आउट करिना जर पॉप्युलेशन आमचे बॅकवर्ड क्लासीसांचे जावं SC STचे मोर दॅन 50% आसा जाल्यार ऑटोमॅटिकली प्रपोर्शनेट रेप्रेझेंटेशन त्या सेक्शनाक गावना. जेन्ना 33% रेजर्वेशन विमेनाक पंचायत आनी म्युनिसिपल लेवलार इम्प्लिमेंटेशन केल्ले तेन्ना तांकां प्रपोर्शनेट आपले पॉयंट आपले जे कितें पॉलिसी डिसिजन मेकींग करपाच्या खातीर जे आपलो पॉयंट ऑफ व्यू दवरपाक जाय ह्या खातीर 33% लेडिजांक पयलीं रेजर्वेशन दिल्लें. तशेंच आनीक 5 वर्सां मागीर OBC आनी SC ST हांकां रेजर्वेशन दिलें. आतां सेन्सस न कॅरी आउट करून आनी सुप्रीम कोर्टाचे जे ट्रिपल टेस्टाची जी गायडलायन फिक्स केल्या एक की इंडिपेंडंट कमिशन स्टेट गव्हर्मेंटान सेटअप करपाक जाय. सेकंड की ह्या कमिशनान वॉर्ड वायज कित्याक अजून पर्यंत आमचे असेंब्ली लेवलाक इम्प्लिमेंटेशन रेजर्वेशनाचें जावंक ना. सो वॉर्ड वायज पंचायतीन आनी म्युनिसिपल एरियान चॅक करपाक जाय की तेंचे पॉप्युलेशनाचे ब्रेकअप कितें आहा म्हणजे OBC
खंयच्या कॅटेगरीचे कितले आहा, SC खंयच्या कॅटेगरीचे कितले आहा आनी ST कितले आहा. जो सेन्सस सध्या गव्हर्मेंट म्हणटा आपूण कॅरी आउट करता तितूंतले तेंच्यांनी OBCची क्रायटेरिया जी टीक मारता की आपूण खंयच्या कास्टाक बिलोंग करता जावं खंयच्या हितून कॅटेगरीन पडटा ती OBC कॅटेगरीच काडून उडयल्या. सो जर OBCचे तुमी 33% रिजर्वेशन दिता पण पॉप्युलेशन तुमचे अबाव 50% OBC आसा जाल्यार 20% प्लस जे रिजर्वेशन OBC कॅटेगरीक गावपाक जाय हे खंय तरी आमचे हे रेप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटा कडेन वचना आनी त्या खातीर इट बिकम्स अ अनफेअर प्रॅक्टीस टुवर्ड्स OBC जे कोण स्टेट गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या ते. दुसरी जी रिक्वायरमेंट आसा तिसरी जी रिक्वायरमेंट आसा ही 50%ची थ्रेशोल्ड. आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन ऑलरेडी सांगला की जर सेन्सस जालो आनी फेअर सेन्सस जालो आनी जर थ्रेशोल्ड जे 50%चे जे आमी लास्ट 25 वर्सां विचार करता की OBC पॉप्युलेशन 50%कडून कमी आहा आनी त्या खातीर हे जे बॅरियर घातला सुप्रीम कोर्टाच्या पयलींच्या गायडलायनान की 50% वयर रिजर्वेशन जावचें न्हू. तर लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन ऑलरेडी सांगला की जर आमचें पॉप्युलेशन एक्सीड जाता 50% जाल्यार रिप्रेझेंटेशनूय अबाव 50% आसपाक जाय. हे जर आमी इम्प्लिमेंटेशन आनी प्रोसेस करपाक जाय जाल्यार हे स्टेप्स पयलीं स्टेट गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय, कमिशन फॉर्म करपाचें. आतां SC आनी STच्या रिजर्वेशनाचेर कितले तरी दीस आमी पळयता की स्टेट गव्हर्मेंट सांगता आमी इम्प्लिमेंट करतले पण करिना. अशेंच ते OBC बद्दल कित्याक उलयनात की आमी सेन्सस कॅरी आउट करून तुमकां जे रिप्रेझेंटेशन आसपाक जाय जावं स्टेट गव्हर्मेंट जावं लोकल सेल्फ बॉडी पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीन हे तांकां धाडस कित्याक जायना म्हणपाक. म्हणजे एक डिलिबरेट डिझायन चल्ला की OBC जे सेक्शन आसा जे नोटिफाय केल्ले 19 OBC कॅटेगरीज जे गोंयान आसा तांकां तुमी खंय तरी फाटीं दवरपाचो प्रयत्न डेलिबरेटली चालू आनी हो कंटिन्युअसली लास्ट 10 वर्सां चालू आहा. सो आमचें मागणें आसा की सुप्रीम कोर्टाची क्लियर गायडलायन आसा जशें तुमी 33% आनी 33% फॉर इंडिविज्युअल कॅटेगरी आनी 50% फॉर कलेक्टीव कॅटेगरी इम्प्लिमेंटेशन करून लास्ट 15 वर्सां जालीं तुमी इम्प्लिमेंटेशन तेजें करता जाल्यार हे कित्याक करिना. जो रायट ज्या कॅटेगरीच्या मनशाचो इंडियन सिटीजन म्हणून आसा तो रायट आमी इम्प्लिमेंटेशन करपाच्या खातीर स्टेट इलेक्शन कमिशन आनी तशेंच चीफ इलेक्टरल ऑफिसर दोगांयकूय केला. 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या OBC डिपार्टमेंटान नितीन बाबान ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें प्रायर टू पुशिंग फॉवर्ड ऑफ 11 म्युन्सिपालिटी जे इलेक्शन फुडें धुकल्ला. तेचेंय कारण स्टेट इलेक्शन कमिशनान सेम दिला की आमकां डिलिमिटेशन करपाक जाय आनी रिजर्वेशनाचें रोटेशन चॅक करपाक जाय. पण तुमी जर पयलीं सकयली हे सेन्सस आनी हेच करिना जाल्यार तुमी हे फुडलें रिजर्वेशन कशें करतले. जो रोटेशन रिजर्वेशनाचो जातलो आनी जे डिलिमिटेशन जातले ते 100% अनफेअर आसतले आनी इट वील बी एट द डिस्क्रेशन ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट आनी चीफ इलेक्शन ऑफिसर. सो जर तुमी पयलीं कॅटेगरीज कितले आसा ते पळयना जाल्यार तुमी रिप्रेझेंटेशन आमकां कशें दितले. सो हे काळखान बाण सोडपाचें जे तेंची प्रथा चल्ल्या की आसा तुमचे आसा कितले तरी रिजर्वेशन पोया करून फुडें धुकलता ते आमी मागता तांकां की सिरियसली इम्प्लिमेंट करून एकदांचें सपया सो दॅट आमी तशेंच बाकीचे सगळे जे OBC सेक्शन आसा तेंचे रिप्रेझेंटेशन सारकें पावतलें. सी एज फार एज चीफ इलेक्शन कमिशनर आसा पळय ते ओन्ली हँडल हे असेंब्ली इलेक्शन्स आनी पार्लिमेंटरी इलेक्शन आनी SIR आनी हे जे प्रोसेस जे सेन्ससाचे जाता पळय लास्ट इयर इवन जमनीचे आमचे सेन्सस करून गव्हर्मेंट ऑफिशियल गेल्या तेन्ना हे इन्क्लूड करूंक जाताले पण तेंच्यांनी करूंक ना. हेणे एज फार एज म्युन्सिपल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिशनरान आमकां सांगला कित्याक तेंचो रोल थंय म्युन्सिपल इलेक्शनाक येना. सो एज एडवायजरी दे वील इन्फॉर्म. स्टेट इलेक्शन कमिशन एज टू डायरेक्ट द स्टेट गव्हर्मेंट टू कॅरी आउट दीस सेन्सस एंड फॉर्म दॅट कमिशन इमिजिएटली. कित्याक तुमी त्याच कारणा खातीर इलेक्शन 11 म्युन्सिपालिटीचे फुडें धुकल्ला. जर तुमकां ह्या कारणा खातीर डिसायड करपाक जायना की रिजर्वेशन खंय कितले जावपाक जाय कमिशन सेटअप करा. तेंच्यांनी आतां टायम 3 म्हयन्याचो मागला न्हू इलेक्शन कंडक्ट करपाक 11 म्युन्सिपालिटीचो. जाय जाल्यार 6 म्हयने घेयात पण कंप्लीट करा आनी फेअर एंड फ्री इलेक्शन्स होल्ड करा. तुम्ही म्हणटा 2011चे सेन्सस धरून हे करा म्हणटा काय 2027 ना न्यू सेन्सस 2027 जातले ते आता ना दोन पळय
म्हणून सांगता चीफ इलेक्शन कमिशनर आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनर हितून फरक आसा. स्टेट इलेक्शन कमिशनर जे आमचे लोकल बॉडी जाता पळय पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी तेंचें इलेक्शन पळयता आनी चीफ इलेक्शन कमिशनर आसा. सो स्टेट इलेक्शन कमिशनान आतां जे इवन रीट पेटिशन फायल जाला तितून 11 म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन फुडें धुकल्ला. कारण दिला की तांकां डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करपाक जाय आनी रेजर्वेशनाचो प्रोसेस रेजर्वेशनाचो प्रोसेस कंप्लीट करपा खातीर फर्स्ट स्टेप आसता तो हो ट्रिपल टेस्ट वीच इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट. सो फर्स्ट तुमी कमिशन सेटअप करपाक जाय. सेकंड तुमी वॉर्ड वायज कावंट करपाक जाय खंयची कॅटेगरी खंय येता मागीरूच रेजर्वेशन करूं येता. सो ते जर प्रोसेसूच तुमी सुरू करूंक ना जाल्यार हाव डू यू एक्सपेक्ट द रेजर्वेशन टू बी फेअर. लास्ट टायम सुद्दां म्युन्सिपल इलेक्शनाक तेंच्यांनी रिजर्वेशन डिक्लेअर केलें मागीर पिटिशन फायल केलें त्याच्या नंतर मागीर तेंच्यांनी विड्रॉ केलें आनी मागीर म्हणजे गव्हर्मेंट इंटेन्शनली करता हें सगळें करता ते गॅसिंग करता आनी आपल्याक जाय ते फेवरेटिझम करता. टायम पिरियड कशें काय मागीर तुमचे फुडले एक्शन 11 म्युन्सिपालिटी लास्ट टायमूय जे इलेक्शनाक घेतले तेंच्यांनी 6 म्युन्सिपालिटीन रीट पिटिशन फायल केलें. पण आता तुम्ही टाइम लिमिट दिला किंवा काय पुढे आमी आतां स्टेट कमिशनाक वचून टायम लिमिट दितले की आमी 6 म्हयने पळय एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी आमी इलेक्शन आमची टर्म सोंपताली एप्रिलेन म्युन्सिपालिटीची. त्याचे 6 महिने पयलीं आमी तांकां सांगलेलें तुमी कमिशन फॉर्म करा. हे रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी दिला. आयज आमी रिमायंडर दिता की ऑलरेडी तुमकां दिला तुमी स्टार्टूच करिना प्रोसेस. सो इट इज डिलिबरेट. आमी म्हणटा की डिलिबरेटली स्टेट गव्हर्मेंट आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन एंड इन ग्लव मॅनिप्युलेट करपाकूच हें काम करता. आनी ओबीसीक ते जस्टीस दिवपाक सोदना. तुमी पयलें आसतले 100 पॉयंट रोस्टर जे इम्प्लिमेंट करूंक सोदताले द फ्लोर ऑफ द हाऊस ऑपोजिशन लिडर सीएमान सांगलेले पण कंटिन्युटी 4-5 वर्सां तेंच्यानी डिले केले आनी आतां नोटिफिकेशन आनी इम्प्लिमेंट करपाक. सो तेंचो प्रोसेस असो आहा की ओबीसीक डिप्रायव करप ह्या लोकांक तशेंच तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट लिगल रायट आहा ते दिवप ना. वी कॅन टेक इन वन तिनूय आमकां सपोज ते रेजोल्युशन ते जॉबान आसनी एज्युकेशनान आनी ह्या रिजर्वेशन आसना आमकां खंयच जस्टीस मेळना. सो आनी मेन कितें आसा इवन स्टेटचे इलेक्शन आसा पळय हितून हे सगळे डेटा बेस्ड आतां इलेक्शन जाता. खंयचे कॅटेगरी मनशाक तुमी अप्रोच जावचे कोणाक फोर्स करचे कोणाक हेरस करचे हे जर तुमी डेटा बेस्ड करूं शकता जाल्यार तुमी सगळ्यांक न्याय आनी कायदो सारको कित्याक दिना. तोच डेटा घेयात आनी ते करात न्हू. सगळे कास्ट आनी सगळ्यांक खबर आहा पण ओपन पब्लिकेशन आनी गॅझेटान घालिनात ते. सो लेट देम डू इट. तुम्ही जर म्हाका दिसता बारीक विचार करीत जाल्यार हो BJP सरकार म्हणटा पळय तो सातत्यान बहुजन समाजाच्या विरोधातलो सरकार. कारण तुम्ही आता STचे रिजर्वेशना बाबतीन जो घोळ ह्या सरकारान घातलेलो आसा ते बावडे गेले कित्येक वर्सां जाले आपले ST रिजर्वेशन दिवचे म्हणून मागता पूण हो सरकार तांकां मुद्दाम दिना. कारण कायद्याची भाशा जर सरकार उलयता जाल्यार तुम्ही कायदे चेंज करपाची खूब एमेंडमेंटां लोकसभेन हाडली मागीर विधानसभेन हाडली पूण हाजो अर्थ की तुमकां मुद्दाम बहुजन समाजाक खुबश्या गोश्टींच्यान वंचीत करपाक जाय. आनी आमी आज पळयता की जो खास करून जे हांगा मुद्दो मांडलो तो म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचो जो ट्रिपल टेस्ट विशय आसा त्या संदर्भान खुबश्यो गोश्टी क्लियर आसा की सरकाराक डायरेक्शन येयल्लें आसा की सेन्सस हो जावचो OBCचो जे जनगणना म्हणटा आमी ती जावची आनी येणाऱ्या काळान जी इलेक्शनां आसतली ती मागीर म्युन्सिपालिटी जावं मागीर पंचायत आसतली तर एक जस्टिफायड पद्दतीन प्रत्येक घटकाक तेजें रिजर्वेशन मेळचें. पूण हो सरकार तें कांय करिना. आमी पळयता की आज आमचो देशाचो पार्लमेंटाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचो लिडर राहुल गांधीजी हाणें जे भुमिका घेतली खास करून बहुजन समाज OBC समाज कसो फुडें वचचो त्याच्या नंतर तेणी जे प्रथम पावल घेतलें की आमच्या सरकार ज्या स्टेटींनी आसा खास करून तेलंगणा आनी कर्नाटका हांगा सेन्सस कंप्लीट जालो पूण BJP सरकार हें कित्याक करिना. म्हणजे हेजो अर्थ की हो BJP सरकार फक्त ती घोशणा ती अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हे फक्त घोशणा पुरतेत पूण सर्वसामान्य मनीस जे खास करून बहुजन समाजातले घटक आसा OBC SC ST हांकां आपल्या हक्का पासून हो सरकार मुद्दाम वंचीत दवरता. हें म्हाका दिसता तुमच्यान एक प्रामुख्यान हें आमकां दिसून येता. त्या खातीर आमी आमची मागणी खास करून आमचे आज OBC सेलाचे काँग्रेस पक्षाचे OBC सेल मुद्दाम आयिल्ले आसा. बाब आमचो अध्यक्ष गोवा प्रदेशचो OBC सेलाचो नितीन चोपडेकर आनी बाकीचे सगळे आमचे OBCचे लिडर मुद्दाम आयिल्ले आसा की आमी एक मेमोरंडम दिल्लो आसा. आमची एक अपेक्षा आसा की जो चीफ इलेक्शन कमिशनान आमी ऑफिसान आज मेमोरंडम दिला आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनानूय दिल्लो आसा. खंय तरी ह्या घटकाक न्याय मेळचो हांच्यांनी प्रयत्न करचे आमी तेंचे कडेन मागलेले आसा. कितें एश्युरन्स कितें दिलो तुमकां आतां फी आता ज्या वेळार तुम्ही आज सरकाराचे कामकाज तर पळयत न्ही जाल्यार सरकाराच्या दबावा खाली सगळ्यो यंत्रणा आसा. खंयचीच यंत्रणा सरकाराच्या दबावा खाली ना अशें ना पूण खंय तरी बरे ऑफिसर आसा
अशें न्ही की सगळ्याच ऑफिसर सरकाराच्या दबावा खाली काम करता. आज आमी जे आमचे चीफ इलेक्शन ऑफिसराक जे मेळ्ळे ताणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की आपल्या परीन आपले प्रयत्न आपूण चालू करतलो आनी खंय तरी हो ज्या पद्दतीन डायरेक्शन दिवंक शकता स्टेट इलेक्शन कमिशनाक तेवूय तो करतलो अशें ताणें सांगलेलें आसा. म्हजें नांव उदय च्यारी, हांव वायस प्रेसिडेंट गोमंतक बहुजन महासंघाचो. आयज आमी हांगा आयिल्ले आमचे नितीन चोपडेकर जो BC सेलाचो काँग्रेस चेअरपर्सन. आमी सराक ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की बाबा हो जो गव्हर्मेंट जो आसा तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करिना. पयलें म्हणजे जे पोस्टपोन केलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन एक्चुअली तें कांय ना. 243 Z कितें म्हणटा यू हॅव टू कंडक्ट द इलेक्शन विदीन 6 months. सो द नेक्स्ट कमिटी आतां येवपाक जाय. पूण हांगा कितें जालां हांगा ते हेंच्यांनी कितें केलें डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन एक्चुअली आमचे ऑलरेडी 6 म्हयने पयलीं दिल्ले आशिल्ले. जाल्यार सरकारान हाका कित्याक टायम काडलो हें दिवपाक. म्हणजे सरकाराक हांगा कितें आसा की OBC बेनिफीट दिवपाचें ना, तांकां फक्त यूज करपाचें आहा. OBC हे फक्त BJP सरकार आहा न्हू तो यूज करता. आतां तूं पळयता सेन्ससचो पळयत न्ही ते कॉलम आसा थंय OBCचें नांव ना, STचें आसा नांव थंय. पूण OBC नांव तेच्यांनी सांगलेलें पार्लमेंटान की आमी घालतले म्हणून. पूण ते तूं फॉर्मेट जर पळयत न्ही थंय OBCचें कांयच डिटेल कांयच ना. सो आमी आतां चीफ इलेक्टरल ऑफिसर जो आहा इज अ हेड ऑफ द कंडक्टिंग असेंब्ली एंड द पार्लमेंट. ही कॅन एडवायज द स्टेट इलेक्शन कमिशन बाबा एज पर दिस थिंग तुमी सारकें करता काय ना ताका गायड करूं शकता आनी तेंच्यांनी ते एज पर गायडलायन तेंच्यांनी करूंक जाय. पूण हांव तर सरकाराक मागता न्हू हे जे इलेक्शनचे पोस्टपोन केला न्हू तो कमिशन जाता तितके बेगीन हे रिजर्वेशन आनी डिलिमिट करचें. कित्याक हे पयलीं कोणाक आशिल्लें स्टेट गव्हर्मेंटाक आशिल्लें हे रिजर्वेशन एंड इट इज द स्टेट गव्हर्मेंट. पण फायनली कितें आमचो एक मिनी डिक्रूज म्हणटा CCBचे कावन्सिलर तेणें ते हांगा चॅलेंज केलें सारकें ना म्हणून. ते हायकोर्टान ते मान म्हणलें त्या सुप्रीम कोर्टान ते आसा पेंडींग आहा ते एलावड आसा. इवन हांव म्हाज्या एग्जाम्पल हांवें CCB इलेक्शन चॅलेंज केलें की बाबा तुमी SIR तेन्ना जाल्लो ऑलरेडी आनी तांकां म्हणजे कमिशनाक सांगलें तेन्ना तुमकां खबर आहा बाबा तो डिसेंबरान तूं SIR येवपाचें नोटिफाय जाता. तुमी म्हणजे इलेक्शन म्हणजे कित्याक डिक्लेअर केलें तुमी एज पर फ्रेश SIR येवपाचें. कित्याक आमचे पणजे न्ही 4224 लोक डिलेट जाल्या. हांवें म्हटलें ह्या आतां ते हेका वोट करतले सो दे आर इनएलिजिबल फॉर द असेंब्ली वोट. सो तुमी हे सगळे इलिगलिटीज हांव तुमी कशें अलाव करता हे. पूण तेन्ना म्हाका हायकोर्टान कितें सांगलें ना ते इलेक्शन आहा ते 6 म्हयन्या भितर घेवपाक जाय असो स्टेटमेंट केलो हेजीन कोणाक CCB वखदां. आनी हांगा ते कितें म्हणटा पोस्टपोन करता म्हणजे सरकाराचो कॉन्ट्रॅक्टूय जालो. म्हणजे तांकां जाय ते जावंक शकना. तुमी घटनेन काम करा न्ही. सो हे सगळे घटने विरोध चल्लेलें आसा. त्या खातीर आमी आमचो काँग्रेस पार्टी आनी आमचे OBC हे आमी पुरेपूर आमी झगडटले आनी जाता तितके इलेक्शन जे आहा डिलिमिटेशन करून रिजर्वेशन करून बिफोर असेंब्ली करून घेवपाचे प्रयत्न करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.